नमस्कार. सध्या पत्रादेवी ते धारगळ मेरेन जे MVR कंपनी हायवेचे काम करीत असतात. हायवेचे काम करत असताना महाकाजन धारगळ हांगा जे हिल कटिंग केलेले आसा ते हिल कटिंग सारखे केल्ले ना. त्या खातीर काल राती जे पावस पडला भरपूर, ते पावसा खातीर खंय तरी जे हिल आसा कोलॅप्स जायत आसा आणि ह्या वाटार खूप पाणी साठून रावलेले आसा आणि रस्ते एकदम खराब ते दिसपाक येता. पूण हाचेर खंय तरी सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी हे जे कोलॅप्स जाता हे कोलॅप्स जावन ट्रॅफिकय जॅम जाता आणि समजा त्या जाग्यार कोण जर आशिल्ले जाल्यार त्यांचे जीव वचूं शकता. त्या खातीर खंय तरी लक्ष घालचें म्हणून हांगा जे स्थानीक आसा तांची मागणी आसा की तेंच्यांनी सारके हिल कटिंग करचे आणि आपले काम जे आसा सारके करचे अशें तांचें म्हणणें आसा. आयज जे तुमी पळयला फाटल्यान जो डोंगर कोसळ्ळा हो टोटल रॉंग आसा. जे तेंच्यांनी कटिंग केलें आहा पळय टोटल रॉंग आसा. म्हाका दिसता हे कशें जे कॉन्ट्रॅक्टर आसूं जाल्यार इंजिनियर्स आसूं कशें हेंच्यांनी अलाव केलें, कित्याक जे कटिंग केलें स्ट्रेट कटिंग केल्लें आसा. म्हाका दिसता की कटिंग करता टॅक्निकली ते स्टेप कट आसपा जाय, 1 2 3 करपाक. कित्याक जी डोंगराची तुमी हायट पळयला कितलेशे उंच वयर आहा तो आनी ताका वयर झाडां आसा वयर. म्हाका दिसता ते आनीकूय कोसळटले. ताका लागून पयली सुवाती म्हळ्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तेच बरोबर इंजिनियर हे टोटली लायबल आहा हेका. आनी काल जर कोणाक कितें जाल्लें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल आसा. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटाक की तेंचेर एक्शन जावपा जाय, तेंचे क्रिमिनल कंप्लेन FIR रजिस्टर जावपा जाय इंजिनियराचेर. कित्याक अशी निरकाची करता नाल्यार अशें जायना जाल्यार हे फुडें सुदारचें ना, लोकांक त्रास जातले. आतां फाल्यां जर गरीब कोणी हांगा मेल्लो कोण जबाबदार आसला हेका? निष्काळजीपणान जी कामां MVR थ्रू जाल्ली आसा आनी कंपनीक दिल्ली आसा कामां हे गव्हर्मेंटान, तेचेर काही उपयोग कितकोय RTI उयली मारा पण तेचेर काही उपयोग जायना. म्हणटशीं कितकीशीं वर्सां जी कामां चालू आसात. म्हणटशीं हो काम जे सोंपासर कितकी दुर्घटना घडत ते सांगूंक जायना. आतां हो पळोवंक शकता तुमी डोंगर जो आसा सकयल आणखी कोसळपाचो आहा. कितली आतां केन्ना दुर्घटना घडूंक शकता. आतां हे रातचे जाल्ले आसा कदाचित आनी ते आतां समजा कोणूय भितर मेळ्ळो आसा कदाचित हे स्कुटर सुद्दां आसूंक शकता भितर, सांगूंक शकना. पण समजा ह्या दुर्घटनेन व्हडलो इश्यू जाल्लो, कोणी मेल्लो कितें जाल्लो तर कोण जबाबदार आसलो हेका? प्रत्येक टायमाक काहीशी घटना घडटात, कोण तर ऍक्सिडंट जाता, खड्ड्यान गाडी वयता किंवा रस्तो जो आसा तो MVR थ्रू केल्लो आसा ती प्रत्येक ठिकाणी पळोवंक गेल्यार जे रस्ते आसा हेचे ब्रिजाचे ते क्रॅक केल्ले आसा, फुटाळे गेल्ले आसा, खंय खंय सकयल गेल्ले आसात. धारगळी जे वायन शॉप आसा कलोजीचे त्या ठिकाणी ह्या पावसान म्हाका अशें सकयल वयतले. परत हे कोलवाळचे जे आहा महाखाजनच्या फुडें जो कोलवाळचो जो रस्तो आसा पायपलायन कितें मुशीर म्हणटात ते मुशीर त्या ठिकाणी सकयल गेल्ले आसा, तो आमी इश्यू समोर हाडलो. अशे कितकेशे इश्यू आसात ते धोकादायक आसात. कित्याक गव्हर्मेंट तेचेर हे करिना, लक्ष घालिना काय कळना. म्हाजी इतकी विनंती आसा सरकाराक, ज्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी हे जे इश्यू जावच्या पयलीं हेचेर सर्वे करपाचे गव्हर्मेंटान, मुख्यमंत्र्यान आमच्या काहीशे घटना घडचे न्ही म्हणून. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.